नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सायप्रस, कॅनडा आणि क्रोएशिया भेटेर। आतंकवाद हुमटावन उडोवपाच्या संवसारीक यत्नांक ह्या भेटेंत बळगें मेळटलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथच्या गौरीकुंडात हेलिकॉप्टराक अपघात, 7 लोकांक मरण। वायट हवामान अपघाताक कारणीभूत। घर मंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकीं लखनौत भेटयली पोलीस कॉन्स्टेबलांक नियुक्तीपत्रां। मडगांवां विक्टर इस्पितळांत रक्तघटक केंद्राचें उक्तावण। आपतकालीन आनी खासा वैजकीय सेवांक जातलो लाव। आणि वाराणसीत नमो घाटार जाले योग शिबीर। देहरादून आणि कुरुक्षेत्रात रन फॉर योगा कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सायप्रस, कॅनडा आणि क्रोएशिया देशांच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर वचपाक भायर सरल्यात। ते सध्या सायप्रस देशांत पावल्यात। सायप्रस देशाच्या राष्ट्रपतींनी तांकां विमानतळाचेर येवकार दिलो। ह्या तीनय देशांनी भारताच्या आतंकवादा आड सुरू आशिल्ल्या झुजाक आपलो तेंको दिला। त्याबद्दल तांचे आभार मानपाची संद ह्या भेटेंत आपणाक मेळटली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या। आतंकवादाचे सगळे प्रकार ना नपैत करपा खातीर चलिल्ल्या संवसारीक यत्नांक ह्या भेटेक लागून बळगें मेळटलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। आयज केदारनाथच्या गौरीकुंड वाठारांत एका हेलिकॉप्टराक अपघात जावन 7 लोकांक मरण आयलां। फांतोडेर 5.5 वरांचेर 6 भक्तांक घेवन हे हेलिकॉप्टर गुप्त काशी सावन केदारनाथ वताले। वायट हवामानाक लागून हो अपघात जालो। उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी ह्या अपघाताचेर दुख उक्तायलां। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। वचयात फुडल्या खबरेकडेन। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज लखनौत एका कार्यावळीत उत्तर प्रदेश पुलिसेच्या 60,244 पुलीस कॉन्स्टेबलांक नियुक्तीपत्रां भेटयली। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच हेर मानेस्ता हाजीर आशिल्ले। ह्या 60,244 नियुक्त्यांमदी 12,048 बायल कॉन्स्टेबलांचो आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला देशातल्या पुलीस दळाचें आर्विल्लेकरण सुरू आसा। उत्तर प्रदेशांत हाची सुरवात 2017 वर्सा सावन सुरू जाल्या अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। संशोधनाचे काम सोपे करपा हेतान संशोधन कामात नीतियुक्त सुधार केल्ल्यान ताचो प्रभाव देशातले तरणाटे, विद्यार्थी आणि संशोधकाचेर पडटलो। देशातल्या चडशा IIT संस्थांनी ह्या कामा खातीर आपल्यो सुचोवण्यो धाडल्यात। उच्च शिक्षण वाठारांत ह्या नीतीचो फायदो जातलो आनी ह्या नीतींत जेम पोर्टल आस्पावीत करून पारदर्शकताय हाडल्या अशें केंद्रीय विज्ञान आनी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां। संशोधन काम सोपे करपा खातीर नीतियुक्त सुधार ह्या विशयाचेर आयोजित पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले।
Considering the importance of the subject and also the urgency to disseminate it as early as possible, particularly among the youth across the length and breadth of this country, because this has a lot of stake with the young aspirants, youth scholars, young startups, young innovators. So it is highly, highly relevant to the Ministry of Higher Education. And in fact, I think more than the number of institutions that fall in the purview of science and technology, there are larger number of institutions falling in the purview of the higher education. And even though this government headed by Prime Minister Modi had introduced the options like GEM portal with all the sincerity to bring in more of transparency and objectivity. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर HSBC बँक आणि TSL सामाजीक संस्थे वतीन CLR निधी खाला पिवपाच्या उदकाची व्यवस्था केल्या. हे वरवीं शुद्ध, नितळ आणि सुरक्षीत पिवपाचे उदक प्रवाशांक मेळटले. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी ह्या सुविधेचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, TSLचे अधिकारी आदेश गुप्ता आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. CSR फंडाच्यान जे कितें गोंया खातीर आमकां दिवंक मेळटा तो दिवपाचो एक विकास राज्य सरकार विकास करता, केंद्र सरकाराचे विकासाचे प्रोजेक्ट आसा, त्याच बरोबर हो जो निधी आसा CSR फंड हो सुद्दां लोकांच्या गरजे पावोवपाचें काम जें आसा तेंय आमी सगळे मेळून करतात. गेल्या वर्सान सगळ्यांत एक मोठो प्रोजेक्ट जे आमी CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान राबयलो म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजात एक कॅन्सर डिटेक्शन बस दिल्ली. हांगसरल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुरू जाल्यो. जवळजवळ 3 कोटीपेक्षा जास्त जाली. तातूंत सगळ्यो सुविधा, कारण लोक कितें करतात की तांकां कॅन्सर सारको जो काही रोग आसा तो बेगीन कळना, 3rd स्टेजीर नंतर कळटा. आनी त्यामुळे तें डिटेक्शन अर्ली जर जालें, फर्स्ट स्टेजीर जर मेळ्ळें तो पेशंट वाचता. त्यामुळे गांवागांव लोक येनात, दाखयनात आनी मागीर 3rd स्टेजीर येतात आनी आपलो जीव गमावन बसतात. म्हणून आमी पयली जो प्रोजेक्ट एक सगळ्यांत बरो केलो तो म्हणजे ती बस आमी गोवा मेडिकल कॉलेजात दिल्ली आसा ती आतां गांवान वचून पंचायती कडेन वचून सगळ्या लोकांक आपयता आनी टेस्टिंग करतात. तातूंतल्यान पेशंटूय मेळटा. म्हणजे खरोखर म्हाका अशें दिसता की जीव वाचतात. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. बँकेचे हांगा आसात आमच्या बरोबर शर्माजी आनी तांच्या PSLाचे आसा गुप्ताजी, हांचे दोगांचे हांव स्वागत करता. आनी एक बरो उपक्रम हांगा चालू केला. लोक आतां प्रत्येकाक उदक जाय पडटा. उदक म्हणजे सामकें नेसेसिटी. आज तांणी 3 कडेन चालू केल्या. सकाळी मागीर तो श्रीपादाक दिवी केला, कदंबा केला आनी आज 3रे तो हांगा करपाक स्पेशल आयला. तो फक्त आसा हो कार्यक्रम ताणें चुकयलो ना. TSLचे अधिकारी आदेश गुप्ता हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. ये एक इनिशिएटिव है जो CSR के अंतर्गत HSBC बैंक ने किया है, जिसमें TSL जो हमारी कंपनी है वो HSBC इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है
जहाँ पे हम 80 वाटर कियोस्क ऑल ओवर इंडिया लगा रहे हैं। आज 3 वाटर कियोस्क की शुरुआत गोवा में हुई है। एक कदम्बा बस स्टैंड पे, दूसरा सिविल रेलवे स्टेशन पे और तीसरा मडगांव रेलवे स्टेशन पे। इसका एक ही मकसद है कि सबको स्वच्छ पानी मिले, साफ पानी मिले, ठंडा पानी मिले और वेस्टेज कम हो। प्लास्टिक वेस्ट भी इससे कम होगा, प्रदूषण कम होगा, इकोनॉमी सुधरेगी और सबके लिए ये ठंडे पानी की व्यवस्था फ्री स्टेशन पे मुहैया कराई जाएगी। संवसारीक रक्तदान दिसाच्या निमतान मडगांवांतल्या विक्टर हॉस्पिटलांत रक्त घटक केंद्राचे उक्तावण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, समाजसेवक योगीराज कामत, विक्टर हॉस्पिटलाचे वरुण आल्बुकर, रोहाना कोस्ता, सीओओ डॉक्टर अजय गांगुली आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या केंद्राचो आपतकालीन आणि खासा वैजकीय सेवेक लाभ जातलो ह्या वावरा खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी विक्टर हॉस्पिटलाची तोखणाय केली। High rate of literacy, high per capita income, and you don't have a hospital which can perform angiography, angioplasty, bypass? We had no answer. And it was Victor Albuquerque who took a daring decision at that time. I still remember a day when he called me and said, Mr. Kamath, you are at home, I want to come with Dr. Reddy. That was my first meeting with Dr. Reddy at that time. And then he explained to me. Fortunately, I had in my manifesto at the time of election, I had put up one item that it will be my endeavor to see that people of Margao enjoy good health, and I would like to support a good hospital in the city of Margao. ही सेवा चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाक वावुरतले अशें विक्टर हॉस्पिटलाचे सीईओ डॉक्टर अजय गांगुली हांणी सांगलें। Which enhances our commitment to provide the best healthcare without compromise. This service enhances our scope for treating patients for a variety of illnesses, from cancers to trauma, and also enables this service to be more accessible for citizens of Goa and all the neighboring regions. This service also enhances patient safety, and we look forward to providing care to more patients and making the specialized service more easily accessible. दक्षिण गोंयांतल्या दुयेंतींक गंभीर आपतकालीन परिस्थितींत रक्त घटक मेळोवपाक चड प्रवास करचो पडचो ना आनी ही सुविधा विक्टर हॉस्पिटलांत उपलब्ध जाल्या अशें ऑल्कॉन विक्टर ग्रुपाचे संचालक विक्टर आल्बुकर्क हांणी सांगलें। It does take time for them to absorb it, and platelets and plasma and other blood byproducts are absorbed faster by the patients than whole blood. So in recuperation, this is something that goes a long way in helping patients recuperate faster, especially in trauma cases, patients who are suffering from various kinds of cancers or various other kinds of degenerative disease. Our constant aim has been to keep improving ourselves and to continue serving the public at large by introducing new departments, introducing new specialities, introducing new doctors, and introducing the best technology while keeping the costs at a very nominal or affordable price. गोंयांतल्या लँड रेव्हेन्यू कोडावेल्या कॉमेंट्रीचे विमोचन राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार पुस्तकाचे लेखक ॲडव्होकेट हरिश्चंद्र नायक, प्रकाशक, वकील हाजीर आशिल्ले। ह्या कॉमेंट्रींत गोवा लँड रेव्हेन्यू कोडाचें विश्लेशण केलां। हे कॉमेंट्रीचो वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक लाव जातलो अशें ह्या वेळार उलयतना राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें। एक स्पेशल कानून गोवा लैंड रेवेन्यू कोड के ऊपर लिख के आज पब्लिश की है। ये जो बुक है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी गोवा के एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि इस बुक में गोवा लैंड रेवेन्यू के सब्जेक्ट पे जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसका इधर इसमें मेंशन है। गोवा के स्पेशल फीचर जो कि पोर्चुगीज़ टाइम पे भी जो कानून था और उसके बाद ये गोवा लैंड रेवेन्यू आ गया, उसका भी इसमें रेफरेंस है। इसमें ट्रांसलेशन है पोर्चुगीज़ लॉ का। उसका बहुत ही हेल्प हमारे जो लॉयर्स है गोवा में उनको मिलेंगे, और जजिस को भी ये जो बुक है बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हमारे लर्नेड फ्रेंड जो है इन्होंने एक इतना बड़ा और अच्छा काम किया है कि ये
आगे वाले दिनों में और आने वाले दिनों में सब लोगों को मदद मिलेगी और अगला जो जनरेशन है लॉयर्स का और लोगों का भी उसका बहुत फायदा होगा। पुस्तकाचे लेखक ॲडव्होकेट हरिश्चंद्र नायक हांणी या वेळार उलोवप केलें. Forced to write such books is Mr. Dr. Rao and Deepak Gamkar, who always encourage me to write, we see this, that. Of course, my late colleague, Advocate A. Kansar, is no more now, but he is also have a great assistance to me for guiding that first book and all that, and the Portuguese law of inventory and all. I have mentioned that in my preface. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. ओडिशांतल्या जगन्नाथपुरीत भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रेची तयारी चालू आसा. दर वर्सा आषाढ म्हयन्यांत भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा काढतात. 27 जुनाक ही यात्रा अनुवर्सा सुरू जातली. भगवान जगन्नाथ आपलो व्हडलो भाव बलभद्र आणि भयण सुभद्रे सयत आपल्या मावशेच्या घरा गोंदीच्या मंदिरांत वतात. लाखांनी भाविक राजवान हे रथ ओडटात. जगन्नाथ रथयात्रा फक्त धार्मिक सुवाळोच न्हय जाल्यार भारताचे सांस्कृतिक दायज, सर्वसमावेशकता आणि अध्यात्माचे प्रतीक आसा. 21 जुनाक 11वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. ह्या निमतान वाराणसीत सप्तकी योग शिबिराचे आयोजन केल्ले. काशींतल्या नमो घाटार आयोजित ह्या शिबिरांत कमिशनर S. राजलिंगम, DM. सत्येंदर कुमार आणि हेर मानेस्तांनी तशेंच शिक्षकांनी वांटो घेतिल्लो. काशीक गंगा न्हंयच्या घाटार आयोजित ह्या योग सत्राक लोकांचो बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. उत्तराखंडांतल्या देहरादूनात रन फॉर योगा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. राज्याचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. योगाचे महत्व लोकांमेरेन पावपा खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. देशभरांत योगा कडेन संबंधित कार्यावळी आयोजीत जातात. हरियाणांतल्या कुरुक्षेत्रांत योग मॅरेथॉनचे आयोजन जालें. मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो. जो इस योग दिवस की थीम भी है वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है. और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे. आंगड म्हापशा हांगा मोफत दोळे तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें. बायो प्लस केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आणि जिमी ऑप्टिक्स हांणी हे शिबिराचें आयोजन केल्लें. नामनेचे दोळ्यांचे दोतोर आणि कॅटरॅक्ट सर्जन डॉक्टर चिन्मय वजे हांणी दोळ्यांची तपासणी केली. विजय भिके हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. लक्षात घेवपाक जाय की बायलां मनशांचे आपले आरोग्य सारकें आसलें जाल्यार आपल्या फॅमिलीचें आरोग्य सारकें आसा, तांकां सारकें करूंक शकता. सो आनी तेचेरूय मागता की जो हजबंड आहा तेणी आपले
आपल्या फॅमिलीचे आपले लक्ष दिवपाचें, कारण आयज आमी पळयता की खुबशे स्ट्रेस वाडल्या, कळ्ळें न्हू. स्ट्रेसान लोक आपूण इतल्या घाईन चल्ला की कोणाक कळना. आतां वयता वयता मनशाक अटॅक येता आनी कितें जाता. सो आमच्या कडेन पयशे इतले सगळे आसतले. हांवूय हेल्थ इन्शुरन्सान आहा, हांवूय एक इन्शुरन्स सेक्टरान काम करता. आमी पळयता की कोविडाच्या टायमार लोकांनी कशे पयशे लोकांचे गेले, जे आपली सेविंग्स दवरलेले ते कळ्ळें. प्रत्येक जाणांनी आपले हेल्थ चॅकअप करपाकूच जाय. प्लस गव्हर्मेंटाचे जे स्किमी आसा, इन्शुरन्स सेक्टर आहा, थोड्यांक जाता आनी प्रायवेटाचे, हे सगळ्याक करपाक जाय, आपल्याक प्रोटेक्शन करपाक जाय. या शिबिरांत दोळ्यांच्या तपासणे वांगडाच रक्तदाबाची पळोवणी, डिवॉर्मिंग गुळयो, BMI चेकअप आणि ब्लड शुगर तपासणी जाली. कितें म्हणटात ताका फास्ट आनी फ्युरियस स्टायल. खुबशी आमी सद्दां धांवत पळतूच आसता. आमच्या कामान इतली बिजी आसतात की स्वताच्या हेल्था कडेन दुर्लक्ष जाता. कसले कसले आमी एनवायरमेंटल हॅजार्ड पळयला. पर्यावरण इतलें दूशीत जायत आसा की आमकां खुबशे लायफस्टायल डिजिजीज म्हणटात तशे घडत आसा. डायबिटीज, प्रेशराचे प्रॉब्लम, कॅन्सर इतलो वाडला की एका घरान आयज कॅन्सरचे पेशंट आसा. त्या खातीर जेन्ना अशे हे उपक्रम करतात ते खुबशे ह्या सोसायटीक आनी ह्या समाजाक उपयोगी पडटा. कित्याक खुबदां आमी दुर्लक्ष करून घरा आसता. जेन्ना कितें आमकां त्रास जाता, दुयेंसाचें कितें तकली दुखता, पोटान दुखता, तेन्ना डॉक्टरा कडेन वचप जाता. नाल्यार खुबदां आमी म्हणटा असो कांय ना, पण भितर रक्त दूशीत जाता, नाल्यार खुबशे आमच्या भितर कमी आसता जे कळना. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबई वतीन दिवपी डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे पुरस्कृत प्राचार्य कमलाकर सोनटक्के गौरव सर्वोत्कृष्ट नाट्य निर्मिती पुरस्कार 2025 मिडिया या नाटका खातीर गंगाराम उर्फ सतीश नार्वेकर हांकां भेटयलो. रुद्रेश्वर पणजी संस्थेचे मिडिया हे नाटक नार्वेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें. महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रगिन्यान आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार हांच्या हस्तुकी नार्वेकर हांकां हो पुरस्कार भेटयलो. इंटरनॅशनल आर्ट सोसायटी आणि स्टुडिओ 07 संस्थेन आयज अखिल गोंय ओपन ग्रुप चित्रकला सर्त आयोजित केल्ली. प्री प्रायमरी, पयली दुसरी, तिसरी चौथी, 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी आणि उक्तो गट अशा 6 गटांत ही सर्त जाली. सुमार 450 सर्तकांनी आपलो कलाविष्कार ह्या सर्तींत प्रदर्शीत केलो. स्टुडिओ 07च्यो जाळवणदार अपेक्षा नाडकर्णी हांणी ह्या सर्ती विशीं अदीक माहिती दिली. आम्ही आज ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्ले आसा. ऑल गोवा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दॅट इज ऑल्सो ओपन बुक. सो पार्टिसिपंट्स तांचे रेफरन्स घेवन करू शकतात. थोडी भुरगीं अशी आसात की तांचे ड्रॉइंग खरेंच बरें आसा, पूण तांकां तितली जमना करपाक, किंवा याद उरना ड्रॉइंगाची, कलर्साची याद उरना. म्हण आमी तांकां एक चान्स दिल्लो आसा की पळयात आनी ते सेम करात. तो इफेक्टय मेळपाचो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. प्लस कंपोजिशन करप पळोवन कलर कॉम्बिनेशन करप तितलेच गरजेचे आसा. म्हण आमी हो एक प्रयत्न केल्लो आसा. फिट इंडिया संडे ऑन सायकलिंग मोहिमेत दर आयतारा प्रमाण आयजूय लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. दिल्लीतल्या इंदिरा गांधी स्टेडियमा कडल्यान ही सायकलिंग यात्रा सुरू जाल्ली. आदली मॅरेथॉन चॅम्पियन सुनीता गोद्रान बावटो दाखोवन ह्या यात्रेक सुरवात केली. सिर्फ साइकिल ही नहीं, बहुत कुछ आया. साइकिल आने से क्या हुआ, हर व्यक्ति जो साइकिल में उनको बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता, साइकिल लेके आते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने घरों से बाहर निकलते हैं. इस घनी गर्मी में एसी रूम से बाहर निकलते हैं, तो एक तो कंफर्ट जोन से बाहर आना सीख लिया. फिटनेस के लिए साइकिल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि साइकिल में आपके जारिंग इम्पैक्ट कम होता है अगर आप कैजुअल साइकिल कर रहे हैं तो एक बार बाहर निकलने लगता है जब बंदा, तो उसके बाद उसको फिटनेस की आदत हो जाती है. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सायप्रस, कॅनडा आणि क्रोएशिया भेटेर. आतंकवाद उमटावन उडोवपाच्या संवसारीक यत्नांक ह्या भेटेत बळगे मेळटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. केदारनाथच्या गौरीकुंडात हेलिकॉप्टराक अपघात, 7 लोकांक मरण. वायट हवामान अपघाताक कारणीभूत.
घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी लखनौत भेटयली पुलीस कॉन्स्टेबलांक नियुक्तीपत्र। मडगांव विक्टर इस्पितळांत रक्तघटक केंद्राचे उक्तावण। आपत्कालीन आणि खासा वैजकीय सेवांक जातलो लाव। आणि वाराणसीत नमो घाटार जाले योग शिबीर। देहरादून आणि कुरुक्षेत्रात रन फॉर योगा कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।